खांडोळा हांगा म्हणजे पुर्व मतदारसंघाच्या भागांत आसा आनी आज श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत बाय मीरा आणि शोभा दोन आमच्यो भयणी आसा ताजें घर मोडकळीच पडिल्लें ताजें घर आमी श्रमधाम कन्सेप्ट अंतर्गत बांदपा खातीर आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसात। आज आमचे मदीं उपस्थित आसा ह्या भागाचे आदले आमदार आणि मंत्री दीपक जवळीकर आणि आज आमी सगळे हे शोभाबाईचें आणि मीराबाईचें घर बांदपा खातीर आमी सगळे जमले आसा। म्हणजे फाटल्याच वर्सा श्रमधाम हो कन्सेप्ट आमी काडलो आणि श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत की सामुहीक तत्वाचेर म्हणजे लोकभावनेंतल्यान लोक एकठांय येवन एखाद्या आमच्या फाटल्यान पडिल्ल्या मनशाक मदत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान असो विचार करून आमी श्रमधाम हो कन्सेप्ट काडला। श्रमधाम हो कन्सेप्ट खूब वेगळो अशें कांयच न्ही, जुन्या पद्दतीन आमी गांवचें गांवपण मनीसपण आणि गांवांतल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक जगोवपाची आमची परंपरा आसली। आतले व्हॉलंटियर्स तयार आसता न्ही, तुमी आतां खंय घरा बांदता थंय? म्हणजे आतां 1 तारखेक आमचें अधिवेशन आसा, श्रमधाम कन्सेप्टाच्या कार्यकर्त्यांचें अधिवेशन आसा आणि काणकोण म्हालांतल्यान 1000 कार्यकर्ता आमी रजिस्टर केल्ले आसा। आणि सगळ्यात पयलीं तांचें अभिनंदन करूंक जाय म्हाका, कित्याक आज जें कार्य तो फुडें व्हरता तशें कार्य आज पर्यंत गोंयांत कोणीच अशें इतलें फुडें व्हरूं नाशिल्लें। आपले स्वताचे कार्यकर्ते तयार करप आणि श्रमांतल्यान ते बांदून दिवप, कसलीच तातूंत भावना ना, फक्त एक निश्ठ दवरून तांणी काम केल्लें आसा हें।